विशेष असो कार्यक्रमाक आमच्या मध्ये उपस्थित असा आमचे आमदार संकल्पजी आमोणकर, नवनाथजी, पिरामिड फाउंडर लिंगा रेड्डी आणि सगळी टीम. पिरामिड कनेक्ट ग्लोबल इन असोसिएशन विथ गोवा स्टेट योगा अकॅडमी आणि रवींद्र भवन बायणा वास्को आणि एका पूर्ण पाठिंबो दिला तो म्हणजे आमचे आमदार संकल्पजी आमोणकर. वो बुद्ध पौर्णिमा महोत्सव 2025 पहिल्या फाटी वास्को शहरान जाता आणि आमच्या बायणा बीच आणि रवींद्र भवनाच्या जाता. 10, 11, 12 असो 3 दीस हो महोत्सव चलता. तो सगळ्यांक फ्री असा. हांगा जेवणाची व्यवस्था असा, मेडिटेशन करपाची असा, अनेक लेक्चर्स असतले, अनेक साधक येतले. तेंचे सगळ्यांनी आम्ही मुरगांवकरांनी, वास्कोकरांनी, गोंयच्या सगळ्या लोकांनी याचे लाभ घेवचो की आपल्या जीवन खंय तरी बरें जावचें, शांतता आसची, शांत रावचे, माइंड बरें आसचे, पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन आसचे. आणि देशभरातल्यान जवळजवळ 1000भर लोक वास्को शहरान येतले. हांकां सगळ्यांक आमी वास्कोकारांनी, मुरगांवकारांनी हांकां वेलकम करचे आणि बरी सुविधा करपाची रवींद्र भवनची सगळी टीम, आमचे वायस चेअरमॅन धर्मंत प्रभुदेसाय आणि सगळ्यांनी आमी प्रयत्न केला. मार्गदर्शन आमचे आमदार संकल्पजी आमोणकरांचे लाभला. विनंती करता आमचे नवनाथ भट्टीजी जे बुद्ध पौर्णिमेचे महोत्सवाचे इन्चार्ज आसा तेंच्यांनी तुमकां माहिती दिवची. श्री नवनाथ भट्टीजी. धन्यवाद जैनजी आणि सकलजी. आता जैनजींनी सांगितल्याप्रमाणे 3 दिवस 10, 11, 12 हा बुद्ध पौर्णिमा महोत्सव साजरा केला जात आहे. तर 12 तारखेला पौर्णिमेच्या दिवशी त्याचे रात्रभर मेडिटेशन असणार बीचवर आणि बाकी 10 तारखेला त्याचं इनॉग्रेशन असेल. मॉर्निंग मेडिटेशन सुरू होणार आणि 10 तारखेला त्याचं इनॉग्रेशन सेरेमनी संध्याकाळी 6 वाजता असेल, जेव्हा चीफ मिनिस्टर्स, आपले आमदार संकल्पजी आणि बाकी सगळे असणार आणि सर्व गेस्ट त्यावेळेस बाहेरचे मास्टर्स असतील. आणि 3 दिवस फुल लेक्चर्स, ध्यान असं कॉम्बिनेशनचा प्रोग्राम आहे. पूर्ण सकाळी 5 ते संध्याकाळी 9 पर्यंत आणि 12 तारखेला पूर्ण 24 आवर्सचा प्रोग्राम आहे. आणि याच्यामध्ये पूर्ण सर्वांना अनापानासाठी ध्यान काय ह्याच्याबद्दल शिकवलं जाईल, पिरॅमिड्स काय ह्याच्याबद्दल शिकवलं जाईल, पिरॅमिड्सची पॉवर काय आहे आणि पिरॅमिडची पॉवर आपण आपल्या बेनिफिटसाठी कशी यूज करू शकतो त्याच्याबद्दल माहिती दिली आणि पूर्ण जे पुस्तकं अवेलेबल केली जातील जे सर्वांना उपयोगी पडतील. एंट्री पण फ्री आहे. एंट्री याची फ्री आहे. फूड्स इज ऑल्सो प्रोव्हाइडेड फ्री. आणि फक्त यासाठी एकच रिक्वेस्ट आहे की जे आपले गोवन्स जॉईन करू इच्छित त्यांनी फक्त रजिस्ट्रेशन करावं, सो दॅट आम्हाला अरेंजमेंट करण्यासाठी त्रास पडणार नाही. त्याचे जेवणाकडे नमस्कार. सगळी तुमकां डिटेलान माहिती दिल्लेली आसा, बट तरी पासून इट इज अ प्राऊड मुवमेंट फॉर ऑल द पीपल ऑफ मुर्मुगांव. कित्याक आमचे सदीत एक स्वप्न असलेले की जो बायणा बीच, जो लॉस्ट ग्लोरी आसा जी आमची बायणा बीचाची, परत खंय तरी आमकां परत हाडपाक लागून जो आमचो प्रयत्न चालू आसा. आनी तेज्या लागून तुमी पळयला जे बायणा बीचेर जे ट्युरिस्ट येनासले, जे आमचे लोक थंय येवपाक फाटी जाताले, आयज जो बायणा बीच आमी पळयता तो एक चेंज जाल्लो आसा. आयज बायणा बीचाचेर ट्युरिजम वाडलेले आसा. तशेंच आयज आमचे लोकल गोंयकार लोक आयज बायणा बीचाचेर सांजचे वॉकिंगेक लागून फॅमिलीक घेवन येता, ते बीचाचेर एन्जॉय करता. हे पळोवपाक लागून आनी हे खूब आनंद दिसता. आनी हेज्या लागून जो आमकां सपोर्ट मेळ्ळा आनी जो प्रयत्न आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचो आसा, कित्याक त्यांच्या लिडरशिपाच्या अंडर आमकां हे सगळे मेळपाक लागलेले आसा. आनी आयज आमी बायणा बीचाचेर पळयता खूबशे ट्युरिजम वाडलेले आसा. आनी तशेंच लोक आयज आमी खूब प्रयत्न चालू बायणा बीचाचेर ट्युरिस्ट येवचे म्हणून त्यांनी ऑर्गनायज केलेलो आसा. आनी हो 10, 11, 12 तारखेक आसतलो. 10 तारखेक म्हणटा तो आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हो ह्या प्रोग्रामाक उपस्थित आसतलो. तेज्या बरोबर आमी सगळे जाण आसतले, कित्याक तेंच्या लिडरशिपाच्या अंडर हो प्रोग्राम हांगा घडोवन येयलेलो आसा. आनी स्पेशली आमकां ताणें रिक्वेस्ट केला आसा हो तुमच्या बायणा बीचाचेर करचो म्हणून. तांकां जाय जाल्यार गोंयांत खंयसरूय करूंक शकताले, बट एक स्पेशल आमकां प्रिविलेज दिल्लेली आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान, तो हांगा तुमी करून घ्या म्हणून. त्याच प्रमाणे आमचो 10 तारखेक जो आसा तेंचो तो 10 आनी 11 तारखेक आसा तो आमच्या रवींद्र भवनान भितर जातलो. आनी 12 तारखेक आसा जेन्ना फूल मून आसतलो, पूर्णिमा म्हणटा पळय आमी, पूर्णिमा दिसा हो बायणा बीचाचेर ओपन एअर भितर रातचो 9 ते सकाळचे 5 पर्यंत जातले. आनी म्हाका दिसता हो न्यू कॉन्सेप्ट जो आमी केन्नाच पळोवना. आनी हो फूल मुनाच्या सकयल योगा करप हेजो कितें तरी म्हत्व आसतलें, कित्याक आमी
गोंयकार म्हणल्यार खूब म्हाका दिसता मेडिटेशनान आमी खूब फाटी आसा. म्हाका दिसता तुमी सुद्दां खूब फाटी आसतले, हांवूय फाटी आसा. बट आयज खंय तरी नवनीत आनी तेंची आख्खी टीम जो कॉन्सेप्ट घेवन आमच्या गोंयान येयल्या कारणान म्हाका दिसता गोंयकारांक खूब हेजो बेनिफीट जातलो, फायदो जातलो. हांव अपील करता आख्ख्या आमच्या गोंयकारां कडेन कित्याक हेंच्यांनी मॅक्सिमम हेजो बेनिफीट घेवचो आनी हे मेडिटेशनाचो कित्याक स्पेशल मेडिटेशन आसा कित्याक आमकां खबर ना कित्याक हो पिरामीड कनेक्ट ग्लोबल हो आमी आयकून जानासलेलो. बट आयज ते आमचे स्वता आमच्या दारार येयलेले आसा, मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन येयलेले आसा आनी मागता आख्या गोंयकारां कडेन कित्याक तेंच्यांनी हेजो स्वार्थ घेवचो आनी हेज्या लागून फक्त तुमी एकूच काम करा, फक्त रजिस्ट्रेशन करा. हेजेर एक तुमकां स्कॅन फॉर रजिस्ट्रेशन सुद्दां म्हणून आसतलो, तेजेर सो केलें जाल्यार तुमचो रजिस्ट्रेशन जातलो, डिटेल्स घातलेले कित्याक इट वील बी इजी कित्याक बाबा टू एकोमोडेट एवरीबडी. इट शूड नॉट बी अनऑर्गनायज. आमकां ऑर्गनायज करपाक बऱ्या भशेन जावपाक लागून मातसो बेगीन कित्याक आयज 6 तारीख आसा, तुमचे कडेन 4 दीस आसा. ह्या 4 दिसा भितर जाता तितल्या लोकांनी रजिस्ट्रेशन करचें. हेजे भितर आमकां पूर्ण सपोर्ट मेळलेलो आसा आमचो योगा स्टेट गोवा स्टेट योगा अकॅडमीचो आमचो दामोदर आसा जो योगा शिकोवपाक एकदम एक्सपर्ट आसा. आमी खूब तेज्या वांगडा काम करीत आसा. तशेंच आमचे रविंद्र भवन तेजो चेअरमॅन आसा, तेंचोय खूब हातभार लागलेलो आसा. तेंचे आख्खे वायस चेअरमॅन आसा, सगळे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सगळे जाण हांगा उपस्थित आसा. तशेंच पिरामीड कनेक्ट ग्लोबलाचे आख्खी टीम हांगा उपस्थित आसा. हांव तांकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा आनी गोंयच्या सायडीकसून जो सपोर्ट तांकां लागतलो तेज्या लागून आमी सदांच उबे आसतले तेंच्या वांगडा. संकल्प बाबा हाजे पयलीं तुमी एक जायतो प्रयत्न केला बायणा बीच खंय तरी इव्हेंट पळोवपाचे. हालीं पळयता आमी वेदर इट इज स्पिरिच्युअल फेस्टिवल ऑर पिरामीड योगा हे सगळे इव्हेंट्स खंय तरी बायणा बिचार जाता. खंय तरी स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर गव्हर्मेंट स्ट्रेस करता. यू थिंक बायणा बीच वील प्ले द वायटल रोल इन स्पिरिच्युअल टुरिजम ऑफ गोवा? स्पेशली म्हाका सुद्दां तशेंच दिसता कित्याक आयज आमी तुमी पळयता चडशे आमचे बिचीस आसा ते दुसऱ्या कारणाक लागून फेमस आसा. सो टुरिजम चडान चड थंय वयता. बट एक बायणा बीच असो आसलेलो आमचो एक वायट गजालीक लागून फेमस आसलो. आयज तो डाग आमी काडपाचो प्रयत्न आमचो चालू आसा आनी ऑलमोस्ट म्हाका दिसता तो डाग आमी क्लियर करपाक सक्सेसफूल जाल्ले आसा. तेज्या लागून हांव ऑलवेज उलयतना आमचो लेट भाई मनोहर पर्रीकराचो उगडास करता कित्याक जे रविंद्र भवन आयज जे उबे आसा ते फक्त तेज्या लागून आसा. कित्याक जेन्ना ती रेड लायट एरिया जी आसली ती तेन्ना क्लियर केली, तेन्ना सगळ्यांनी मेळून ही रेड लायट एरिया क्लियर केली. ते जाल्या नंतरूच आयज जो डाग अजून पर्यंत चालू आसलो तो आयज आमी हो टुरिजम आयज वाडयलेलो आसा. आयज खंय तरी आमच्या प्रयत्ना भितर आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतच्या सपोर्टाचेर आमी हे फुडें व्हरपाक शकलेले आसा आनी आयज आमी तुमी स्वता पळयता आसतलो टुरिजम आयज बायणा बिचाचेर वाडत आसा. आनी म्हाका दिसता हो दीस इज जस्ट 10-20%. आमकां खूब करपाचें आसा, अजून हें ना. दीस इज जस्ट अ बिगिनींग. बट खंय तरी स्टार्ट करपाक तरी प्रयत्न आमचो जाल्लो आसा आनी तेज्या लागून आयज बाकीचे लोक एट्रॅक्ट जावपाक लागलेले आसा. मागीर ते स्पिरिच्युअल वेचेर आसूं, तुमी पळयला आसत स्पिरिच्युअल फेस्टिवल आतां आमी हो बुध पौर्णिमा महोत्सव करता. सो अशे 3-3 दिसाचे जेन्ना प्रोग्राम जाल्यार इट वील तो बायणा बिचाचें जें नांव आसा इट वील गो ऑन ग्लोबल लेवलाचेर आनी म्हाका दिसता हेजो फायदो आमच्या मुरगांव तालुकाक, फूल मुरगांव तालुकाक आनी तशेंच गोंयाक जाता.